नमस्कार, पोळ्या अपडेट खबर। अमित शाह बीजेपीचा नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपीन मोदीचे वजन आनीक वाढले। सरकार आणि पक्षाची सगळी सूत्रा आता मोदी शाह जोडीच्या हातान। मायनिंग लीज लाख चोरीचे केशीन आरोपी प्रताप सिंग राणे आणि विश्वजित राणे बापूय पुता कोर्टान दिली थाकाय। सुनावणी 21 जुलयाक। एसआयटीक जाप दिवंक मुजत। राणेंचेर आरोप करपी भालचंद्राचे आनीक एक कर्म। सुप्रीम कोर्टान ताणेच फाटी घेतिल्ली याचिका अर्ज करूंक सांगला आसतना पर्या सॅम्पलाच्या नावान काढले हजारांनी टन मीन। आषाढी एकादशी गोयच्या देवळांनी पंढरीचे वातावरण। पावसाकूय नेट। घराघरांनी एकादशीचो उपास। देवळा देवळांनी विठ्ठलाचे अभंग। पळ्यात पंढरीची आषाढी एकादश। आणि जर्मनीन ब्राझीलाक 7-1 बडयले। ब्राझीलाचे ना धड डिफेन्स ना धड अटॅक अशी परिस्थिती। अर्जेंटिना नेदरलँडा मधले जैतिवंता बरोबर जर्मनी फायनली। खबर विस्तारान। अमित शाह निमणे बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष झाला। बीजेपीक स्पष्ट बहुमतान सत्तेर हाडले उपरांत नरेंद्र मोदीन अमित शाहच्या नेमणुकेन पक्षांतूय आपले वजन सिद्ध केले। उत्तर प्रदेशान बीजेपीन लोकसभा वेंचणुकेत सगळ्यांचो धुवर केलो। थंयच्या वेंचणुकेची जबाबदारी शाहाचेर आशिल्ली। दनपारा पक्षाच्या संसदीय बोर्डाचे बसकेन शाहाचे नेमणुकेचो निर्णय जाल्लो। अमित शाहान सुत्रा हातान घेतले उपरांत राजनाथ सिंग केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून पुराय वेळ कारभार पळोवंक मेकळो जाला। भाजपाचे संसदीय बोर्डान पक्षाक उत्तर प्रदेशात अभूतपूर्व जैत मेळवून दिवपी अमित शाहाक बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमला। अमित शाहान उत्तर प्रदेशात 80तली 73 सिटां जिखून भाजपाची स्पष्ट बहुमताची वाट मेकळी करून दिल्ली। नितीन गडकरी देंवल्या उपरांत फाटली 2-1 वर्सां राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून कारभार सांबाळपी राजनाथ सिंगान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवन थंय अमित शाहाची नेमणुकेची घोषणा केली। घोषणा करताना मीडिया परिषदेक भाजपाचे दिग्गज आशिल्ले। भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मैंने बैठक बुलाई और मैंने अपना त्याग पत्र दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरे त्याग पत्र को स्वीकार किया है और सर्वसम्मत से श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सहमति दी है। आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। अमित शाह नवो अध्यक्ष म्हणून कळटकच गोंयच्या बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांकूय उमेद जाली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मायनिंग लीज लाख चोरीचे केशीन आरोपी प्रताप सिंग राणे आणि विश्वजित राणे बापूय पुता कोर्टान थाकाय दिल्या। दोगांचोय अंतरीम अटकपूर्व जामीन 21 जुलै मेरेन वाडयला। दोगांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर म्हापशेच्या सीबीआय कोर्टान 21 जुलयाक सुनावणी जातली। मंगळारा सुनावणेक कोर्टान फकत विश्वजित राणे आशिल्लो। प्रताप सिंग राणे आयलो ना। तपास यंत्रणेन जाप दिवंक आनीक वेळ मागिल्ल्यान कोर्टान सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। मायनिंग लीज लाचखोरी प्रकरणात विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंह राणे आणि आमदार विश्वजित राणेन घाल्ल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सीबीआय कोर्टान मंगळारा सुनावणी घेतली। कोर्टान दोगांकय फुडली सुनावणी मेरेन अंतरीम थाकाय दिल्या। तपास यंत्रणेन जाप दिवंक वेळ मागिल्ल्यान सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। तो मेरेन दोगांकूय अटक करूंक मेळची ना। फुडली सुनावणी 21 जुलैक जातली। तो मेरेन जाप दिवची म्हूण कोर्टान एसआयटीक आदेश दिला। कोर्टान विश्वजित राणेक ताचे विनवणे वयल्यान मुंबय वचपाक मान्यताय दिल्या, पूण ताका 3 दिसां भितर गोंयांत परत येवचो पडटलो। काढता तुम्ही कशें पळोवंक ना तेजे काडटा ना सर मातशें सांगा न्हू कितें काय हांव कांयच सांगूंक शकना कितें आतां सद्या हे मॅटर कितें जालें Public prosecutor asked for 4 days time to file a reply, and the court has kept the matter now on 21st July at 2:30. And that interim relief which was granted on 5th July has been continued. इतले मजगती परिकार सरकारान सुडाचे राजकारण चलयलां आणि राणेक टार्गेट करतात म्हूण एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकार उलयलो। सगळ्यो नांवां सकट कोणी पळय जे इलिगल मायनिंग केला पळय तितल्या लोकांच्या सगळ्यो केसी, म्हणून आयज पर्यंत त्या केसींचेर एफआयआर करिनासतना एक कोण तरी स्टेटमेंट दिता आनी तेची सुमोटो कॉग्निजन्स घेता अशें केन्नाच पयलीं घडोवंक ना। हे खंय तरी एक ऑपोजिशनान पळय जे कोण एमएलए आहा तांकां खंय तरी टार्गेट करपाचो प्रयत्न जाता। हेच्या पयलीं इन्फॉर्मेशन एक्टा अंडर म्हायती लोकांक दिवपाक हे केले
आनी ती आमी मागपाक परत फावटी मारता म्हणून आमचेरूच केसी घालून अरेस्ट करपाचो प्रयत्न जालो. पयलीं 2000 मनोहर पर्रीकरान केल्लो आनी आतां व्हडलीशी तेचे कडसून आनीक बरी अपेक्षा पळोवपाची ना. हे अशें चालूच उरतले जो कोण पळय सरकाराच्या विरोधान राजकीय सूड घेवपाचो प्रयत्न चल्लेलो ह्या सरकारा कडसून. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. राण्यांचेर लाखचोरीचे आरोप करपी भालचंद्र नायकाचे आनीक एक कर्म प्रुडंटाच्या हाताक लागला. सुप्रीम कोर्टान आपल्याक मायनिंग करपाक मान्यताय दिल्ली असो दावो भालचंद्रान केल्लो. प्रुडंटाक त्या निकालाची कॉपी मेळ्ळ्या. भालचंद्रान स्वता याचिका फाटीं घेतिल्ली हे निकाला वयल्यान कळटा. नव्यान रितसर अर्ज करचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान ताका सांगिल्लें. नायकान पर्यंत 60,000 टन मीन काडलें. खणींतल्या मिनाचो अदमास घेवंक खरें म्हळ्यार 1 किलो मीन काडल्यार पुरो. भालचंद्र नायक ह्या विधानाचेर ठाम आसा. I have applied for this and government has granted according to court order. प्रुडंटान भालचंद्र नायकाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टान दिल्लो आदेश अभ्यासलो. आदेशात सुप्रीम कोर्ट म्हणटा कांय आर्ग्युमेंटां उपरांत याचिकादाराच्या आदवोगादांनी ही खासा याचिका फाटीं घेवंक मान्यताय मागल्या. तशी गरज असल्यार राज्य सरकारा मुखार याचिकादारान अर्ज घालचो. अशे पद्दतीन अर्ज केल्यार कायद्यात बसता ते प्रमाण सरकार ताचेर विचार करतलो. ही खासा याचिका फाटीं घेवंक कोर्ट अर्जदाराक मान्यताय दिता. 1996 सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या ह्या आदेशांतल्यान भालचंद्र नायकान स्वता आपली याचिका फाटीं घेतली म्हणून कळटा. हे प्रकरण कितें ते स्पष्ट जावचें म्हणून प्रुडंटान भालचंद्र नायकाक फोनार संपर्क केलो. नाही केला मी. तो काय झालं होतं माहिती आहे, सांगतो तुम्हाला. रवी गव्हर्नमेंटने मला मायनिंग लीज ग्रँट केलं होतं. रवी गव्हर्नमेंटने आणि रवी गव्हर्नमेंटने ग्रँट केल्यानंतर त्याचे जे हे आहे ना डॉक्युमेंट, त्याच्यात कोणीतरी खोडाखोडी केली आणि खोडाखोडी केल्यामुळे मी सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलो. आणि सुप्रीम कोर्टाने मला काय सांगितलं की अकॉर्डिंग टू लॉ यू डू ऑल फॉर्मॅलिटीज रिगार्डिंग मायनिंग लीज नसताना वट्ट 60,000 टन मीन कशें काडलें म्हणून प्रुडंटान भालचंद्र नायकाक विचारलें. तो म्हणटा ताणें खणिल्ले ते लीज घेवपाचे प्रक्रियेत सॅम्पल घेवन खणींतल्या मिनाचो अदमास घेवपाक म्हण. पण तुमच्याकडे लीज नव्हती, मग माल कुठून काढला तुम्ही? ऐका सांगतो तुम्हाला. लीज आणि प्रॉस्पेक्टिंग याच्यात फरक आहे. आणि प्रॉस्पेक्टिंग साठी मी काम करत होतो त्यावेळी मला कोर्टाने सांगितलं होतं की तुम्ही लिगल प्रॉस्पेक्टिंग करा. तर लिगल प्रॉस्पेक्टिंग करताना मी 22 होल मारले होते आणि 22 होल 60 मीटर आणि त्याच्यातून तो 60,000 माल बाहेर आला होता. म्हणजे भालचंद्रान सॅम्पलाकूच 60,000 टन मीन काढले. MMDR कायद्याप्रमाण खणीचे मिनाचो अदमास घेवंक 1 किलो मीन काडल्यार पुरो. चडांत चड 500 किलो मेरेन मीन सॅम्पल म्हणून काडूं येता. पूण भालचंद्र नायक स्वताच सांगता ताणें खंय खणीचे मिनाचो अदमास घेवंक म्हूण 60,000 टन मीन काडले. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. घेऊया एक विराम.